तुम्ही पयरूच ऐकले आसतले न्यूज तिनसांजचे हिट अँड रन केस जाल्ली आणि तशी ती सगळ्यांकूय दिसलेले हिट अँड रन केस आमचो गांवचो भुरगो देविदास ह्यो धारगळचो आणि तुमकां खबर आसतली धारगळ हो म्हजो गांव आणि देविदास ह्यो म्हाजे कॉन्टेक्टान खुबशे टायमार आसतालो म्हणजे कसले फंक्शन जावं इव्हेंट जावं तो आसतालोच म्हाज्या हालींच तो घरा येवन गेल्लो आमच्या तो जेन्ना इन्सिडंट कळ्ळें तेन्ना वायट घटना ती वायट दिसलें पूण जेन्ना आयज कळ्ळें की तो मर्डर म्हणून तो तेन्ना रावपाक जालें ना सगळें आख्खो गांव हांगा जमला धारगळचो तेच्या वाड्या वयले प्रत्येक भुरगे भायर सरले कित्याक हे इन्सिडंट दिसान दीस जायता हे भायले लोक येतात आनी दादागिरी करतात आणि भायल्या लोकां खातीर आमच्या भुरग्यांचो जीव वयता आयज खंय तरी हिट अँड रन म्हणजे दोना भितर वाद जालो आनी तेचेर गाडी मारली आनी तेका घश्टीत येलो आनी तेचो जीव गेलो आनी म्हाका दिसता हेच्या डेंजरस सिच्युएशन्स धारगळीन तरी जावं म्हणजे हिट अँड रन केस जातात पूण अशें घश्टून मारून उडोवप हे खंय तरी रॉंग आनी हे भायले येतात हांगासर पोट भरपाक येतात आनी आमच्या भुरग्यां कडेन दादागिरी करतात हे आमी कितले मेरेन सोंसपाचे हे आमचे पयली प्रश्न आहा ताका लागून म्हाका दिसता आयज पुलीस आपलें काम डेफिनेटली बरे भशेन करता कित्याक हांवें सकाळीं सीएमाक फोन मारतकच इमिजिएटली एसपीकूय हांगा धाडलो एसपी इन्वेस्टिगेट करून 302 कलमूय लायले तेचेर आनी तांकां एरेस्टूय करून भितर दवरल्यात एकटो 2 जाणांक एरेस्ट केले एकटो पळोवन गेला तेका ते रोखडे इमिजिएटली धरतले कित्याक ते हांगाच रावताले खंय सो म्हाका दिसता इतलेच एक मेसेज दिवंक सोदता जर आता कितें जाता कंट्रोला भायर गेल्ले आहा सगळे हांगासर भायले लोक येवन दादागिरी करतात आनी भायले येवन जर आमच्या भुरग्यांक मारूंक लागले जाल्यार ही खंय तरी सुरवात जाल्ली आहा आनी जर ही सुरवात खंय तरी जाता ती बंद जातलो जाल्यार आमकां रस्त्यार उतारचे पडटले आनी डेफिनेटली हांवें जे आमच्या धारगळच्या भुरग्यांक सांगलां जर अशे इन्सिडंट जावले आनी दादागिरी करूंक लागले जाल्यार आमकां देंवचेच पडटले एनी टायम तुमी सांगतात तेन्ना कित्या खातीर ही दादागिरी किंवा कितें आसता थोड्यांच्या भुरग्यांची मेंटेलिटी नॉर्थ इंडियन थोडे म्हणजे हांव स्टेटींची नांवां घेयना पूण थोड्या स्टेटींनी कशे असतात रफ मेंटेलिटीचे असतात आणि वायलन्स चड असता सो तांकां कितें दिसता तेंच्या स्टेटींनी चलता ते अशें गोंयानूय चलतले म्हणून पूण गोंयान हें चलचें ना आनी आमकां खपोवन घेवचें ना ताका लागून आमकां खंय ना खंय एक्शन घेवची पडटली पुलीस आपलें काम करतले पण खंय तर खंय डिले जायत जाल्यार आमचे भुरगे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड आहात ते कितें ना कितें एक्शन घेवचें घेतले तेच्या फाटल्यान कितें कारण आसलेलें जेणे करून येदो मोठो इन्सिडंट जावपाक पळय एक तर आल्कोहॉल पिवन गाडी चलोवप हो मेन इशू आहा आनी वादावाद जाल्या उपरांत मागीर आमचे कशें आमचे गोंयकार केन्नाय झगडटना तोंडान झगडटात आनी चलत रावतात तेंचे आहा ते तोंडान झगडटात परत हात मारामारी करतात सो म्हाका दिसता हे खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आहा तेंचे ते तोंडाक तोंड लागलेले हय तेचे तोंडाक तोंड जाल्लेले आनी तोंडाक तोंड जाल्या उपरांत हेका तिडक गेली म्हणून ती गाडी मारल्यान घश्टीत घेवन गेले कित्या खातीर तोंडाक तोंड लागले जस्ट गाडी पार्क केल्ली आनी गाडी रिवर्स घेताले तेका लागून इशू जालो As you are aware that on 13th May, a case was registered in Perne Police Station under Section 279-304A of IPC. Initially, जो इस केस को एक एक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमें सूचना मिली थी हमने केस उसको एक्सीडेंट के अंदर ये केस एक रजिस्टर किया था और उसी समय से हमारी जो पेरने पुलिस स्टेशन की टीम है और पूरी मोपा पेरने सब डिवीज़न की टीम है इस पे काम कर रही थी कि इसके अंदर कोई और एंगल को अगर हो सकता है कि नहीं ऐसा एक्सप्लोर किया जा रहा था तो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा निकल के आया है कि ये जो एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था जबकि इसके अंदर जो गाड़ी चालक थे उन्होंने इनको चेस करके पीछे से हिट किया और एक तरीके से कुचला और इसके अंदर अब जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसको हम इन्वोक करे जा रहे हैं इसके अंदर 302 आईपीसी को वी विल बी इन्वोकिंग और जो एक्यूज्ड है वो ऑलरेडी अरेस्टेड है 2 लोग हैं इसके अंदर उनको हमने अरेस्ट कर लिया है इसके अंदर मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ उसके अंदर से जो एक एक्यूज्ड है रोहित सन ऑफ प्रेमपाल सिंह जो बताया गया है ये गाड़ी चला रहा था 19 साल इसकी उम्र है ये रहने वाला बुलंदशहर का है उत्तर प्रदेश में और इसके साथ जो दूसरा हमने अरेस्ट किया है आदमी उसका नाम है अभिषेक उसका नाम सन ऑफ राजकुमार सिंह उम्र 20 साल ये भी बुलंदशहर का रहने वाला है ये दोनों ही पिछले करीब 1 साल से गोवा के अंदर कुछ काम कर रहे थे मोपा एयरपोर्ट के एरिया में और अब इसको जो भी
रेलेवेंट लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। थैंक यू। सर ये कान जो काटा है, उसका कान जो मिला है वहाँ पे, जहाँ पे स्पॉट पे, इसके बारे में कुछ देखिए, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अंदर फोरेंसिक्स का भी ओपिनियन लिया जा रहा है, और जैसे ही हमें जो भी उसके अंदर हमें फोरेंसिक्स की तरफ से बताया जाएगा तो उसको रेलेवेंट हम चीज़ों के अंदर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब हम इसके अंदर 302 आईपीसी के अंदर इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। ये कैसे पकड़े गए सर? ये जो अभी एक्यूज है ये कैसे पकड़े गए? लोकल्स क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर हमें लोकल पॉपुलेशन का बहुत सपोर्ट रहा, और इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेके ऊपर एक बहुत ही एक काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन के तहत लोकल और पुलिस ने, यहाँ की हमारी पेरने पुलिस, पूरे पेरने सब डिवीज़न की हमारे तीनों जो हमारे पीआई हैं, मोपा पीआई, पेरने पीआई और हमारे मांद्रे पीआई, तीनों की टीम्स ने मिलके इसके अंदर काम किया, और उसकी वजह से ये हमारा जो केस है ये वर्कआउट होता है। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.